नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। डंप धरणात बदल, खासगी जमनीत पडून आशिल्ल्या खण मालाची सरकार करतले पावणी। जमनी, नोकरी आनी बँक घोटाळ्यांची चवकशी सुरू। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती। इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान 21 परस चड गांव भायर काडपाची समिती कडेन केल्या मागणी, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। संवेदनशील गांवांची पळोवणी करपा खातीर केंद्रीय समिती आयल्या गोंय भोंवडेर। दुपट्टा किलर महानंद नायकान ख्यास्त कमी करपाक न्हयकार दिल्ले शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या निर्णयाक दिले हायकोर्टात आव्हान। हायकोर्टाची सरकाराक नोटीस। कुडचडे बँक फ्रॉड प्रकरणात तन्वीच्या विरोधात आनीक 17 कागाळी। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंताची माहिती। ईडी सीबीआयचो भाजपान केलो दुरुपेग, विरोधकांक सोपोवपाचो केलो यत्न। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो आरोप। काँग्रेसीच्या संविधान रक्षक अभियानाक सुरवात। आणि मुख्यमंत्री पदाच्या निवडीत आपली कसलीच आडखळ ना, महायुती एकठांय। बिरेस्तारा महायुती पक्षांची दिल्लीत मोदी शहाचे हाजेरेत निर्णायक बसका। एकनाथ शिंदेची माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारान। डंप धरणात मातसो बदल केला। या बदलाक लागून कोणेच क्लेम करूंक नाशिल्लो आनी खासगी जमनीत पडून आशिल्ल्या खणमालाची पावणी करतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच जमनी, नोकरी, बँक ह्या सगळ्या घोटाळ्यांची चवकशी सुरू आसा, अशेंय ताचें म्हणणें। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। कोणेच क्लेम करूंक नाशिल्लो आनी खासगी जमनीत पडून आशिल्ल्या खण मालाची बेगीनूच पावणी करतले। महत्वाची गजाल म्हळ्यार जाचे जमनीत हो खण माल पडून आशिल्लो तांणी खंय जमीन रुपांतरण शुल्क फारीकच करूंक नाशिल्लें। खण मालाचे ई पावणेक लागून फाटली कितलीशींच वर्सां आडोन उरिल्ली जागा मेकळी जातली, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आणि रिवाइज्ड ई ऑप्शन पॉलिसी फॉर डंप, आम्ही ई ऑप्शन पॉलिसी डंपसाठी केली ती थोडीशी रिवाइज केल्या। हातूंतल्यान एक 2-3 गजाली इम्पॉर्टंट आसा। आम्ही प्रायव्हेट जागेर आशिल्ले डंप जे कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आणि जेणी आपलो कन्वर्जन चार्ज त्या लँडाचो तेका भरूंक नाशिल्लो, अशा जाग्या वयले डंप हे आयडेंटिफाय केल्या आणि ते डंप आयडेंटिफाय करून गव्हर्नमेंट ई ऑप्शन करतली। गव्हर्नमेंट ई ऑप्शन केल्या उपरांत सिटीजन डायरेक्टली रेव्हेन्यू गव्हर्नमेंटाक येतलो। अगेन तेजी रॉयल्टी पेमेंट करपाक जाय। हातूंतल्यान एट प्रेझेंट वीक आनी मोठो रेव्हेन्यू जो आसा तो गव्हर्नमेंटाक येतलो। आणि दुसरी गजाल, जे वेस्टेड डंप प्रायव्हेट लँडाचेर पडून आशिल्ली त्यांची लँड फ्री जातली। तांकां गव्हर्नमेंट जे आसा पळय एक मिनिमम लीज, जो लँडाचो लीज हो तांकां दिवपाचें डिसायड करतली। कितले पर्सेंटेज आनी कितें हे गव्हर्नमेंट विल टेक द डिसिजन। हे डंप कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आपलो डंप्स म्हणून, आणि त्या जेच्या जागेर हो डंप आसले तेणी लँड कन्वर्जन चार्ज फारीक करूंक नासले। जमीन, नोकरी आनी बँक ह्या सगळ्या घोटाळ्यांची चवकशी सुरू आसा। तपासा खातीर पुलिशेक फ्री हँड दिला। खंयसरूच कोणाचोच हस्तक्षेप नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान परतून एक फावट सांगलें। असले वेगवेगळ्या कॅश रिलेटेड जी सगळी हे सुरू आसा पळय, फ्रॉड सुरू आसा, ह्या सगळ्या फ्रॉडांचे ट्रान्सपरंट रित्या तेजी इन्क्वायरी सुरू आसा। पुलिसांक फ्री हँड दिल्लो आसा। ती सगळे म्हणजे इन्क्लुडींग हांवें म्हणटा तशें फातोडा टू लंडन हेच्या बाबतीत सुद्दां सगळी कडेन जे आहा पळय तेजी इन्क्वायरी ही डिटेलान सुरू आसा। त्या खातीर खंयसरूच कोणाचोच इंटरफियरन्स आहा त्या गोष्टीन ना। म्हाका दिसता पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक। म्हणजे आतां कुडचड्यार जालें, कुडचड्यार तशें आनीक बँक फ्रॉड येयला, परत आतां म्हापसा जालो, म्हापसा आनी कोणी तरी प्रॉपर्टी स्कॅम काडला, परत आज हांवें आतां पेपर वाचतालो पर्वरी जालो, पर्वरी आनी कोण आसा। हे सगळ्या अशा पद्दतीचे लोकांक जे फटय जातले पळय न्ही, निदान लोक आतां अलर्ट जाले। आमी लोकांक आव्हान केल्या उपरांत सगळी कडेन येवन लोक फायल करपाक लागल्या। हे कोणूच जे आसा पळय हातूंतल्यान सुटचें ना, कारण सेम वे कुडचड्याची केस आतां भितर उडयल्या उपरांत 17 जाणांनी केल्या, केस एकटो येना। आमी भितर उडयल्या उपरांतूच लोक फायल करता हे प्रूव जालें। कुडचड्याची सुरवातीक एकूय केस आमी सुरवातीक एकट्याक सांगून जेन्ना फायल करपाक लायली ताच्या उपरांत आयज सकाळ 17 जाणांनी केसी फायल केल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या निर्णयाक दुपट्टा किलर महानंद नायकान आव्हान दिला।
महानंदान ताची ख्यास्त कमी करपाची मागणी शिक्षा पुनरावलोकन मंडळा कडेन केल्ली, पूण मंडळान महानंदाची शिक्षा कमी करपाची विनवणी भायर आयली. ह्याच निर्णयाक ताणें उच्च न्यायालयात आव्हान दिलें. ह्या प्रकरणात आतां उच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक नोटीस जारी केल्या. फाटले फावट जेन्ना महानंद फर्लोचेर बंद खणींतल्यान भायर आयिल्लो तेन्ना ताणें आपली ख्यास्त कमी करची अशी विनवणी शिक्षा पुनरावलोकन मंडळा कडेन केल्ली, पूण मंडळान ताची विनवणी भायर मारिल्ली. ह्याच निर्णयाक ताणें हायकोर्टात आव्हान दिलें. महानंद सद्याक खुनाच्या 2 प्रकरणांनी जल्मठेपेची ख्यास्त भोगता. दुपट्टा किलर म्हणून फामाद असलेलो महानंद नायक परत एकदा चर्चेन येयलेलो आसा. महानंद नायकान हायकोर्टान एक अपील केल्या. ही अपील जावन आसा ती म्हटल्यार फाटी सेंटेन्स रिव्यू बोर्डान तेची प्रीमॅच्युअर रिलीज जी आसा ती 4 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा डिनाय केल्ली आनी ह्याच ऑर्डरीक चॅलेंज करपाक महानंद नायकान हायकोर्टान अपील केल्ली. आयज हायकोर्टान ह्या अपिलीचेर नोटीस काडल्या गोवा गव्हर्मेंटाक आनी ह्याच्या फुडलो जो निकाल आसा हो हायकोर्टान लागतलोच. पूण तेच्या पयलीं आनी एक तुमकां इन्फॉर्मेशन दिता ती म्हटल्यार महानंद नायक हो फॉरलॉगाचेर फाटले कांय दीस भायर आसलो आनी तेन्नाच ही अपील जी आहा ती हायकोर्टान केल्ली. महानंद नायकाचेर सद्या केसीस चालू आसा. तितूंतले एक केसीची तेजी जे शिक्षा ती पुराय जाली आनी फुडले 2 केसीस आसा तेजेर एक 13 वर्साची आनी एक 15 वर्साची अशे 2 शिक्षा तेका जावपाच्यो आसा. आनी तेच्या पयलीं सेंटेन्स रिव्यू बोर्डान तेची जी प्रीमॅच्युअर रिलीज आसली ती 4 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा डिनाय केल्ली आनी तेकाच चॅलेंज महानंद नायकान हायकोर्टान दिला आनी ती अपील जी आसा हायकोर्टान ती ग्राह्य धरून गोवा गव्हर्मेंटाक हायकोर्टान गोवा गव्हर्मेंटाक नोटीस जारी केलेली आसा. ह्याची फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. कुडचड्यार बँक मॅनेजराक हाताकडेन धरून लोकांक तोपी घालपी तन्वीच्या विरोधात आनीक 17 कागाळी आयल्यात. तशेंच ह्या दोगांच्या विरोधात 4 गुन्यांवूय नोंदयल्यात. तन्वी वस्ते बायलेन आतामेरेन कितलेशेच लोकांक तोपी घालून बँकेत 1.29 कोटी रुपयांचो घोटाळो केल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात तन्वी वस्त आनी बँक मॅनेजर आनंद जाधवाक पुलिशेन अटक केल्या अशी माहिती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंतान दिली. Other 2 cases, the cases have also come against the branch manager of the Central Bank of India, that he was the one, as per the complainants, who was facilitating these old people to go to this Tanvi and get their work done, instead of sending them to the regular employees of the bank. Now this Tanvi, as per the investigation, is not the regular employee of the bank. She is a recovery agent through Vision India platform. So now the accused branch manager, namely Anand Ganpat Jadhav, he is a native of Satara, Maharashtra. He also is arrested and he is also in today's police custody remand. Now, in this case, there are yesterday 2 complaints registered. Today morning, there is 1 more complaint also registered against the branch manager as well as against this Tanvi, having swindled the money transferred into her accounts and swindled. And definitely the facilitator, as per all these complaints, is the manager, who is all the time asking, go to work and do your work. As well as when FDs were asked, the FD sheet was asked, the manager is to say that it will be given to you by Tanvi. So now, today morning, from morning now, we have received 17 applications from other people, wherein totally around 51 lakh rupees have been defrauded by both of them as per the complaints. So we are examining this shortly for taking further course of action. We have just received the application from afternoon now. So the total amount what as of now, 4 cases already registered, 17 application. It's 1,29,51,000 rupees that is presently coming on record. This money has been cheated for and transferred into their accounts. भाजपान ईडी आणि सीबीआयचो दुरुपेग केला. तांणी विरोधकांकूय सोपोवपाचो यत्न केलो.
आमचो ह्या घाणयाऱ्या राजकारणाक विरोध असा. ह्या बुरशा राजकारणापासून आमकां देशाक वाटोवपाची गरज आशिल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगलें. सत्ताधारी भाजपाक लागून संविधानाक कसो धोको आसा हाचेर अमित पाटकारान उलोवप केलें. काँग्रेसीच्या संविधान रक्षक अभियानाक कालच्यान सुरवात जाल्या. ताच्या उक्तावणा वेळार दोगूय उलयताले. Today, BJP's attack on the freedom of speech, misuse of agencies, we call them ED, CBI, the police, the magistrate today are become like caged parrots. Oita thinga opposition are born करपाक, voice born करपाक हे प्रयत्न जेंगे जाल्ले हाय. म्हाका दिसता we need to protect our country from all this type of politics that was never seen during the Congress regime. आनीक खास करून जे फ्रीडम ऑफ स्पीच जेन्ना आमचे आहा गोंयांत जे घडटा ते तुमकां खबर आसा. मुखेलमंत्री म्हणटालो गोंयांत अर्बन नॅक्सल आहाय कॉलिंग NGOs अर्बन नॅक्सल्स, कॉलिंग एक्टिविस्ट अर्बन नॅक्सल्स. आमी जेन्ना एक प्रयत्न केलो विधानसभेन प्रश्न घातलो जेन्ना मुखेलमंत्रीन म्हणलें गोंयांत अर्बन नॅक्सल आहाय म्हणून, वेदर एनी केसीस हॅव बीन रेजिस्टर्ड in any police station, in the home department, about whether any urban nexus exists. Answer was no cases. जे आमचे लीडर श्री राहुल गांधीन म्हाका दिसता हो खूब बरोच फेमस जाल्लो आसा. म्हज्या उजव्या हातीक तो आमी फोटो लायला. आमचे लीडर श्री राहुल गांधी प्रत्येक सभेक, प्रत्येक भाशणान प्रत्येक नागरिकाक या देशाचे याद करून दिता की हे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आसा, ज्याच्या अनुसार जे आमकां अधिकार मेळ्ळे किंवा ज्याच्या अनुसार जे आमकां रायट्स आसा ते खंय तरी हे बीजेपी RSSचे सरकार गेल्ली 10 वर्सां आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. आमचे जे अधिकार आसा ते काढून घेवपाचो प्रयत्न करता. मुख्यमंत्री पदाक म्हजी कसलीच हरकत ना. आपूण कितेंच ताणून धरूंक ना. मुख्यमंत्री पदाचो निर्णय भाजपान घेवचो. तो आपले सयत शिवसेनेकूय मान्य आसतलो अशें एकनाथ शिंदे हांणी सांगलें. महाराष्ट्रात महायुतीक कौल मेळ्ळ्या उपरांत मुख्यमंत्री कोण हो प्रस्न लोकांक पडिल्लो. हे फाटभुंयेर शिंदेन आपलें म्हणणें मांडलें. आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में. हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है. हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं. इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है. इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी. और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है. आप निर्णय ले लो जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी वो आपका निर्णय अंतिम लेता है. हम भी महायुति के कौन लीडर है, NDA के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है. तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया. सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है. आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी. और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाठिंबा उनको है. ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है. इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान 21 परस चड गांव भायर काडपाची समिती कडेन मागणी केल्या अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान सांगलें. देखून संवेदनशील गांवाची पळोवणी करपा खातीर केंद्रीय समिती गोंय भोंवडेर आयल्या. समिती आमची मागणी पुराय करतली आनी सकारात्मक निर्णय घेतली अशी अपेक्षा आसा अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान सांगलें. जी कमिटी गोंयांत आयल्या तांच्या बरोबर मिटींग जाल्या. तांकां रिक्वेस्ट केल्या डिमांड ऑफ 21 विलेजीस आनी अजुनूय बी विलेजीस ड्रॉप करच्यो म्हणून. सो ते आज इन्स्पेक्शन करता. बट पॉझिटिव्हली म्हाका दिसता की फर्स्ट टायम आमचे सगळे डिमांड्स जे तेजे रिलेटेड आहा पळय न्ही ते फुलफील जातले आमचे. सो आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन
स्टेट इंट्रस्ट लोकांचो इंट्रस्ट करून ती डिमांड केला त्या कमिटी कडेन करून ती जेन्यून आसा तांच्यांनी आमचें आयकून घेतला ते पॉझिटिव्ह निर्णय घेतली हेजी अपेक्षा आसा. गोंयची उदकाची गरज भागोवपा खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मेळून 100 बंधारे बांदतले अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान परतून एक फावट सांगलें. गोंयांत सगळ्यांत चड पावस पडटा ताका लागून गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण जावपाक जायना अशें ताचें म्हणणें. त्यामुळे शेतकरी भावाच्या दिसायले आसा तुमच्या प्रगती खातीर तुमच्या प्रगती आनी उन्नती खातीर आमचे कडल्यान म्हणजे आमचे जे कोण अधिकारी आसात तांचे कडल्यान म्हजे कडेन सुद्दां जो कितें हातभार लागपाक जाय तो नेहमीच आसतलो. तुमकां एखादी बांय जाय ती कोण दिवपाक पळयता, तुमकां एखादी नारळाची घर बांदून दिवपाक थंय सोयीका येवपाक जाय, सोयीका म्हणजे उदकाची सोयीका जाय जाल्यार ती आमी करून दितले. एखादी बंधारो बांदपाक जाल्यार तोय बंधारो बांदपाक जाय. ऑफकोर्स आमची टीम जी आसा इज व्हेरी स्ट्रॉंग एंड सॉलिड टीम आनी त्यामुळे फाटल्या जवळ 1 वर्सां आता उकाले मार्च म्हटल्यार 3 वर्सां कंप्लीट जाता. आय ऑल्सो टेक अ नोट ऑफ टायम टायम इज व्हेरी प्रेशियस. और कालचो दीस म्हणजे किती येवपाक जाय कोणाच्याच किती येवपाक जाय सो गॉन इज गॉन आणि त्यामुळे विलेजी सुद्धा भान जे आसा पळय ते खूप मोठ्या प्रमाणात होवपाक जाय. आणि त्यामुळे आय एम गिविंग अ टार्गेट एट बाय मार्च आय विल कंप्लीट इन 3 years इन आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या सरकारान. आणि त्यामुळे टार्गेट जी आसा ती टार्गेट सेट करपाक जाय आणि ती अचीव जावपाक जाय. टार्गेट सेट करून जाय. हांवें म्हटलें की गेल्या वर्सा म्हटलें की आमची 100 बंधारे जावपाक जाय. वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर कंजर्वेशन आमचे 100 बंधारे जावपाक जाय. ऑफकोर्स त्या संबंधी आता दर सोमाराक मिटींग आणि त्या मिटींगेक नियाळ घेतलो वतलो सामको बरे पद्धतीने नियाळ घेतलो वतलो जेणे करून 100 बंधारा मागीर मोर जॅक्सनची बी लिडरशीप काळ बदलता तशी दिवजां उत्सवाचे वैशिष्ट्य आशिल्ली मातयेची दिवजां आतां कमी जायत चल्ल्या. आतां पितळीच्या दिवजांक बाजारात मागणी आसा. आतां जाल्यार ह्याच दिवजांक बाजारात मागणी वाडपाक लागल्या. सध्या गावागावांनी दिवजोत्सवाची लगबग सुरू जाल्या. दिवजोत्सव म्हणटकीच दिवजां आयलीच. एका तेंपार दर एका सवाशिणीच्या हातांत मातयेचे दिवज पेट्टना दिसताले. मात काळा प्रमाण ही दिवजां आतां कमी जायत चल्ल्या. फाटल्या कांय वर्सांच्यान तर बाजारात पितळ ह्या धातूपासून तयार केल्ल्या दिवजांक मागणी वाडल्या. वेगवेगळ्या डिझायनची पितळीची सोबीत दिवजां आतां सवाशीण बायलांक आकर्शीत करता. पितळी दिवजां कडेन एट्रेक्ट जाता हेजें कारण अशें आसा की मातयेची दिवजां पयलीं पासून पारंपारीक आसात पण ती फुट्टात. पांय लागलो किंवा हातांतल्यान पडलें फुट्टात. भंग पावल्या नंतर तें परत दिवज वापरूंक मेळना, नवे हाडच्यो पडटा आनी अंत्या टायमार नवे हाडूंक मेळना. पितळीची दिवजां कशीं आसात एकदां घेतल्या नंतर कायमची उरतात ते. आनी दुसरें म्हणजे पितळेच्या दिवजांनी निरनिळे डिझायन येतात. त्या डिझायनाक लागून लोकांक पितळेची दिवजां जाय पडटात. एट्रॅक्शन जाता आनी डिझायनाक लागून. आनी तशेंच ती सेफ आसात. पयलीं वातीची दिवजां येतालीं आतां ती मदले वातीची दिवजां येतात. ती तेल भितून सेव जाता आनी भायर वाती ज्यो असतात तेल भायर वाती वयल्यान तेल भायर वता आनी त्यामुळे तेलाची वेस्टेज जाता आनी परत ती लोकांक दुसऱ्या बायलांक फेरे मारता आसतना लागूंक शकतात. अशा पद्दतीन पितळीची दिवजां आतां नवीन नवीन पद्दतीन काडलेली आसात आनी ती आतां बाजाराक तीच खपतात. मातयेची जी पारंपारीक आसात जांकां पेटोवूंकच जाय मातयेची ती पेटयतात पण तांकां ती मातशी सांबाळची पडटात. आनी सद्या आतां पितळेच्या दिवजांक डिमांड खूब आसा. आतां दिवजांचो सिजन चालू जाल्लो आसा. थंय सगळ्यो जात्रा चालू आसात आनी दिवजां जायच पडटा. जे दिवज जे आसा तांकां फेरे मारपाक पयलीं कितें जड दिवजां येताली पितळची आतां मातशी वजनान कमी जाय तांकां. त्यामुळे आता त्या प्रमाणे जशी लोकांची सोय आसा त्या प्रमाणे आमी दिवजां तयार केल्ली आसात. आनी चडूय ल्हव उपयोग नान. सादारण अशी कशें आसा चड ल्हव जर आसा जाल्यार ती मागीर तापतात आनी भगभगतात. हाताक मातशी चटक्यो बसूंक शकतात. त्यामुळे आमी आतां जशी लोकांक जायी त्या प्रमाणे दिवजां हाडटात. ती दिवजां लोक आतां व्हरतात. मातयेच्या दिवजांक मागणी कमी जाल्ली आसली तरी दिवजोत्सवाच्या दिसांनी दिवचलच्या बाजारात मातयेची दिवजां विकपाक येतात. मात तांचे प्रमाण सामकें कमी जालां. दिवचल तालुक्यांतल्या कांय थारावीक गांवांनी मातयेची दिवजां पेटोवपाची परंपरा आशिल्ल्यान मातयेची दिवजां तग धरून आसात. पितळची वापरतात न्हू आता कोणी तुपान व्हरता आता पण थोड्या म्हाका दिसता देवळांनी मातयेची आता हे आयस मारता
म्हणजे आदल्या सारख्यांका आता डिमांड ना. आधी खूप कपारलो, आता तशी कपाना अशी चुकान कोणी व्हरता म्हणजे आता ही पितूळची येयली ताका लागून चडशे नवे व्हंकले आहा ते पितूळचे वापर करू आपण. पण मातयेचे दिवा हरशी बरे न्हू. सारखे थंड पेटता मातये सारखे थंड पेटता आणि मातयेचे खरे दिवस म्हणजे मातयेचे सारखे म्हणजे आदल्या सारख्या आता बाजारात तसे आता साधारण मातयेचे दिवाज एक कशे आसा रेट किती आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केपेच्या शेल्डे वाठारांत आशिल्लो कॅनल नितळ करपाक सुरू केला. फाटल्या बिरेस्तारा ह्या कॅनलाच्या नितळसाणी विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी केल्ली. देखून कॅनलांच्या नितळसाणीचें काम म्हयन्या भितर पुराय जातलें अशें उदका स्त्रोत खात्याचो जेई गणेश वेळीप हांणी सांगलें. कॅनल नितळ करूंक नाशिल्ल्यान शेल्डे वाठारांतल्या शेतकारांनी तिडक उक्तायली. तशेंच कॅनल बेगीन नितळ करचे अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. कोर्टा कडेन आनी फाटल्या दिसा आमी होच न्यूज केल्लो गोमंतक टीव्हीची खंयतरी जे क्लिनिंग आसा ती काम आसा अजून चालू जावना आनी हे आतां शेल्डे वाठारांतल्यान चालू जावन आतां खंयतरी कोर्टा कडेन हेची खंयतरी डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट WRTन दखल घेवन आतां खंयतरी तेंगेलें क्लिनिंग आसा ती काम चालू आसा आनी हे शेल्डे वाठारांत 8 दिसां भितर पूर्ण जातलें अशें जो जुनियर एरिया आसा गणेश वेळीप हेणी सांगलां. गोमंतक टीव्ही खातीर केपेच्यान कृष्णाबेन पेडणेकर. मिनाची येरादारी सुरळीत करून अर्थीक संकश्टांतल्यान आमची सुटका करात अशी मागणी दिवचलच्या ट्रक धन्यांनी केल्या. दिवचल ट्रक धनी संघटनेन बुधवारा दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्याक मेळून आपल्या मागणेचें निवेदन दिलें. कोण वेवसाय सुरळीतपणान चलचे खातीर कंपनी वेवस्थापनान शेतकारांचे प्रस्न जाग्यार घालचे तशेंच सरकारानय हे समस्येत जातीन लक्ष घालचें अशें संघटनेन मागलां. पिळगांवच्या शेतकारांनी सुरू केल्ल्या रस्तो बंद आंदोलनाक लागून फाटल्या 8 दिसांच्यान वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आसा. देखून ट्रक धनी अडचणीत आयल्यात. बुधवारा दिवचल ट्रक धनी संघटनेचे अध्यक्ष राजाराम गांवकर आनी सरचिटणीस सुभाष किनळकार हांच्या फुडारपणा खाला ट्रकवाल्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन निवेदन दिलें. खण वेवसाय सुरळीतपणान चलचे खातीर कंपनी वेवस्थापनान शेतकारांचे प्रस्न जाग्यार घालचे तशेंच सरकारानय हे समस्येत जातीन लक्ष घालचे अशी मागणी संघटनेन केल्या. कितें जाला गेली 12 वर्सां हालीं गोंयांत सबंद गोंयांत मायनींग बंद आसलें. ते कंप्लेन भिजोले मायनींग बंद आसलें आनी बंद आसल्या कारणान जे ट्रक जे आसले आमचे सगळे ते ट्रक आयडल आसले आनी ते ट्रक आयडल आसल्या कारणान त्या टायमार गेली 12 वर्सां आनी विविध अशे सोर्सांसून म्हणटा ते आमी एक त्रास सहन केले आनी म्हणटा ते आतां मायनींग जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना परत ते आमी ट्रक जे आहा पळय ते सगळे उबे केले. फायनान्शियली कोणा कडसून तरी घेवन जावं कंपनी कडसूनय आमकां थोडे फायनान्शियल हेल्प मेळ्ळे तेजेर आनी ह्या माध्यमांतून आमी ट्रक उबे केले आनी ते काम स्टार्ट केलें. आयज विशय असो आहा की जे ग्रामस्थ आसा पळय पिळगांवचे आसूं ते फार्मर आसूं जावं सप्लायर आसूं मातयेचे तांच्यांनी म्हणटा तो ट्रान्सपोर्टेशनाचो आमचो रोड आडयल्लो आसा आनी ताका लागून म्हणटा ते आमचे ट्रकवाले म्हणटा ते परत म्हणटा ते त्या प्रश्नान सामोरे वयचें पडटलें की आमकां आमचें फुडें भवितव्य कितें हें गाडयांचें फुडें भवितव्य कितें तो आमचें भवितव्य कितें. तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतसून आमी सगळ्यांनी विनंती करता की तेंच्यांनी जो कितें इश्यू आसा पळय तो एक सरकार दरबारी तेंच्यांनी मानून घेवता योग्य असो निर्णय घेवन घेतात. ही मायनरी चालू जावपाक जाय. इन्कम जनरेटरूय जनरेट जाल्लो आसता प्लस गव्हर्मेंटाकूय ताचो रेव्हेन्यू मेळटा. बाकीचे जे सगळे हें आहा पळय बाकीचे ते हेंकाय ताचो फायदो आसा. हेका लागून बेग्यान बेग्यान हो इश्यू सॉर्ट जावचो अशी आमची विनंती आसा. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी विनम्र अशी विनंती केल्ली आसा की हो विशयाचेर तेणी लक्ष घालचें आनी आमकां हेतूंतसून न्याय मेळचो. पूण जेन्ना कामगारांक स्ट्रायक केल्लो तेंच्यांनी 2021 18 कितें तरी स्ट्रायक जेन्ना केल्लो 18 केल्लो स्ट्रायक अजीत सिंग तेन्ना थंयसर तेंचो लिडर आसलो त्या टायमार आमी ट्रकवाल्या कडेन आमचे कडेन ते येयले आनी आमचे कडेन सपोर्ट मागलो तेंच्यांनी जेणे करून तेज्या पयलीं आमकां तेंच्यांनी मारहाण केली. आमी ट्रान्सपोर्ट हाडिल्लो म्हणून आमच्या अगेन्स्ट ते रावले तरी सुद्दां आमचेच ते भाव
आमचेच गावचे म्हणून आम्ही टोटली सगळ्या ट्रक मालकांनी त्यांना सपोर्ट केलो. 72 दीस आम्ही आमच्यो गाडयो उब्यो दवरल्यो, म्हणजे 2.5 म्हयने आम्ही उबे दवरले आमच्यो गाडयो, की त्यांचो प्रश्न आहा तो सॉर्ट आवट जावचो. पूण आतां हो प्रश्न सॉर्ट आवट जावन आतां तेंचो कितें कंपनी कडेन कितें विशय जाला जावं आनी कितें तो आमकां मॅटर ना. पूण तुमच्या खातीर जेन्ना आमी 2.5 म्हयने जर आमी त्रास काडूं शकता, तांकां मागीर ते भितून गेले, तेंचो विशय सॉर्ट आवट जालो, तांकां पेमेंटूय मेळ्ळो. पूण 2.5 म्हयन्यान आमकां कितें दिलें कंपनी? आमकां 1 रुपया मेळोंक ना. पूण आमी प्रत्येक फावटी शेतकाऱ्यांचो विशय आहा, शेतकाऱ्यांचो विशय आसतकूच आमी आमच्यो गाडयो सुद्दां बंद दवरताले, त्यांचो विशय पयलीं सुरू. पूण आतां परिस्थिती ना ती गाडयो बंद दवरपाक. आमचे ड्रायव्हर गळ्याक लागलेले आसा, प्रत्येक दिसाक आमकां तांकां पेमेंट करूंक जाय. आमची लोनां आसा, आमी कितें करपाचें आतां? त्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतसून, तुमच्या माध्यमांतसून सरकाराक आनी जे कोण आमचे जे हे आसा कोणी जे आडयल्लो आसा फार्मर्स आनी कितें, आमचो एक विचार करून जे कितें तांकां फार्मरांक कितें मेळोंक जाय तें कंपनी दितली. कित्याक डेप्युटी कलेक्टरानूय आमकां एश्युरन्स दिल्ले आहा, ऑलमोस्ट पॉझिटिव्ह आहा कंपनी तांकां दिवपाक. त्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतसून सगळ्यांक अपील करता की तुमी आमकां सहकार्य करचें. सरकारान ह्या हितून लक्ष घालून हो ट्रान्सपोर्ट आहा तो सुरळीत करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक.